वो पवित्र देवा मुखार आमी आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी, वो पवित्र सक्रामेंत मुखार आमचें जिवीत आमी भेटोवंक हांगासर आसा। दिसाची आमी काम करची वरां सोंपोवन आयलीं, आतां विशेवाचो वेळ आयलो। ह्या विशेवाच्या वेळा सगळेंच समर्पण दिवन समया मुखार आमी रावया, कित्याक सगळें आयच्या दिसा आमी समयतावन घेतलां। हर एक संगतीने समयतावन आमकां आदार मेळ्ळा। ह्या संजेच्या वेळा आमी सांगया समयाक समया तुका हांव अर्गां दितां, कित्याक तूं सवळे बरी म्हज्या संगी आयच्या दिसा आसलोय। आज सगळो दीस म्हज्या घरांत म्हाका शांतीन समाधानान जियोंक रावोंक तुवें म्हाका फोव केलें। वावराच्या जाग्यार म्हाका बऱ्या तरान वावर करून तुवें म्हाका आदार दिलोय। हांव खंयसर गेली थंयसर तुवें म्हाका फाटल्यान येवन रक्षण दिलां। हांव पयणार आसतना सर वायटांतल्या विघ्नांतल्या दुस्मनाच्या फासांतले तुवें म्हाका राखलां। तूं म्हजो राखणदार समया, तूं म्हजो सोडवणदार आनी राखणदार समया। तूं म्हज्या आत्म्याची जतन घेताय, देखून हांव तुका अर्गां दितां। तुवें म्हज्या खातीर खोटें बांदून म्हाका रक्षण दिलां, कित्याक हांव तुज्या दिश्टीन मोलादीक म्हण हांव जाणा। जेसू, तुज्या आसऱ्या खाल रावंक हांव आजून सोदतां। तूं म्हजे तर सांगत आसतना म्हाका खंयची भिरांत ना। जेसू, जावं काळोखाचें भें, पिडेचें भें, वा निरासपणाचें सलवणेचें भें, समया तूं संगी आसतना हांव सगळें विसरतां, कित्याक तूं म्हजो देव, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजें बळ। तुझ्या हातांत जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो। जियेक म्हजे तुजे बिने ना शांती ना भरवसो। तुझ्या हातांत जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो। जियेक म्हजे तुजे बिने ना शांती ना भरवसो। जेसू तूं मोग जीवो, अमृत जिविताचो। तारक आत्म्याचो कुवो सोडवणेचो। जेसू तूं मोग जीवो, अमृत जिविताचो। तारक आत्म्याचो कुवो सोडवणेचो। पातकीरसने तूं चलयताय, तूंच म्हजो राजा। कुर्बाकाकूर उपर भरताय, दैवीक जिवितांत भरताय। पातकीरसने तूं चलयताय, तूंच म्हजो राजा। कुर्बाकाकूर उपर भरताय, दैवीक जिवितांत भरताय। जेसू तूं मोग जीवो, अमृत जिविताचो। तारक आत्म्याचो कुवो सोडवणेचो।
जेजू तूं मोग जीवन अमृत जिवीत आसो तारो तूं म्यासो कुओ सर्वोलेसो कोणाक हें कीर्तन कळीत आसा म्हजे उपरांत म्हणा म्हजे सांगाता म्हणा वा कोणाक कळीत ना जाल्यार बायबल आसा जाल्यार देखून उक्तो खरा कीर्तन 91 देव राखणदार सांगाता आमी म्हणया. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर्व पदवेदारांचे सावळ्यांत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकाऱ्याच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका धमतलो, ताच्या पाकट्या पंदा तुका आसरो मेळटलो. ढाल आनी कवच ताचें विश्वासीपण. रातच्या आकांतांची दिसा वेळार उपतेल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोखांत भोंवतले मारीचे पिडेक, दनपारचे नाश करतल्या खरगाक तूं भियोंसो नाय. तुजे कुशीक 1000 जण मरून पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000, तरी तुजे सरशी कसलेंच वायट पावचें ना. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नसत्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हण देखतलोय. कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो. परमोन्नत देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय, तरण शिवाक आनी नागाक मस्तितलोय. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसां. ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. लांब आवक दिवन ताका दादोशी करता. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करता. मोगाच्या भाव भयणी, देव आमचो राखणदार आमी वळखता. कित्याक देवाची बसवणी हांगासर आसा. आयच्या दिसा आमी न्हिदोंक वेच्या फुडें कीर्तन 91 वर्स 11 तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा केल्या. पळया मोगाच्या भावांनी भयणी, देवाच्या दिश्टीन तूं कितलो मोलादीक. तुजें जिवीत ह्या संवसारांत कितलें मोलादीक. तुवें करची सेवा देवाच्या मोगान करची तें हर एक काम कितलें मोलादीक सुमयेच्या दोळ्यांत. देखून देव तुज्या बसत आयच्या दिसा ही बसवणी करता. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. हे दूत आमच्या आज्ञांक ऐकनात बघा, देवाच्या आज्ञांक बिलकुल ऐकतात. जर ताच्या दुतांक आमच्या पासून ताणें नेमाक केल्या जाल्यार, ताणें आज्ञा दिल्या जाल्यार ते दूत आयच्या राती तुका सांबाळटले. एकण देवी काकुळचो तेर्स आमी म्हणून फुडें सरता आसतना प्रत्येक जावन थोड्या इरादे बसत आमी मागया. जायतीं जाणां कमेंटा मुखांतर आमच्या लागीं सांगते आसात मागोवंक. आतां एक जावन MBBS सीट जावच्या पसत एकल्यान मागोवंक सांगलां. एका भुरग्याक स्पीच प्रॉब्लम आसा, उलोवंक जाते ना. त्या भुरग्या बसत आमी मागया. एकल्याक किडनी इश्यूज आसात, जायत्या काळांत कश्ट आसा, तांचे बसत आमी मागया. जायत्या जाणांनी कामा खातीर मागोवंक आमकां सांगलां. बरें काम मेळचें पसत ह्या घडये सुमे लागीं आमी मागया. जे कोण कश्टान आसात, प्रत्येक जावन युवा जण बऱ्यो डिग्री करन आज काम नासतना कश्टान आसा, तांचे बसत मागया. आमी प्रत्येक जावन 14 वर्सां तावन मानसीक पिडेंत आसचे. एका भुरग्या पासून ल्हान तावन 14 वर्सां जालीं आज पर्यंत मानसीक पिडेंत ते आसा, त्या भुरग्या पासून आमी मागया. सगळी आमची मागणी सुम्या मुखार उबारन सांगता आमी म्हणया
ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अदीक मोगाच्या पुताची आमच्या स्वामी आनी श्रवणदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपणो आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिप्रमाण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर सर्गींच्या बापा ह्या दिसाचे अक्रेक हांव पावलां उपकारी काळजान तुजे मुखार रावतां आयच्या दिसा तुवें केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां मेळिल्लो सर्व संतोश जाल्ले अनुभव भेटल्लीं मनशां आनी सर्व वायट संदर्भ तुका समर्पण दितां बोगोस म्हाका सोम्या आयच्या दिसा तुज्या मोगांत रावंक विसरल्ले खातीर नाका जाल्लीं उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान आयिल्ल्या खातीर बरें करचे संदर्भ सुकयल्ल्या खातीर तुज्या हाजीरपणांत रावंक सुकल्ल्या खातीर तुज्या काकुळतेन म्हाका धुवन नितळ कर आनी म्हजें काळीज तुजे शांतीन भर सर्व म्हजी फाल्यांची खंत भे आनी निरासपण तुजे मुखार दवरतां म्हाका भोवंक जायनातलें सर्व वजें तुजेर सोडतां हे राती तुज्या आंजा मुखांतर म्हाका पारोत कर पवित्र आत्म्या म्हजे मोतेचेर तुजे शांतीचो स्वास सोड उसंबळे चिंतना म्हजी थांबय गूण कर दिसानांतले घाय न्हिदोन उठतना जिवीत म्हजें नवें कर ह्या म्हज्या घरांत तुज्या हाजीरपणान शांती आनी विशेव आमकां मेळो आनी तुज्या आंज बडव्या मुखांतर घरा भोंवतणी रक्षण आमकां दी म्हज्या कुटुंबाची इश्टांची सर्व पिडेस्तांची एकसुऱ्यांची दुखेस्तांची आनी आयच्या राती मरण पावतेल्यांची काकुळट कर आयची रात म्हजी निमाणी जायत तर म्हजो आत्मो तुज्या गोपांत स्विकार कर जर नवी सकाळ पळोवचें भाग दिताय तर जिव्या भावार्थान नव्या बरवशान आनी तुजी सेवा करतल्या काळजान उठोवंक फाव कर तुज्या हाती म्हजो आत्मो समर्पिता म्हज्या सोम्या म्हजी काकुळट कर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा आमेन ये देवा बापा तू सर्गीच्या सरपोळून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करू जीवन आमचे समर्पिता आराधनानी
अर्पिता